13 जानेवारीक गोयच्या विधानसभेन हांवें एक इश्यू रेज केल्लो. इश्यू असो आशिल्लो की गोंयांत जी लग्नां जातात आनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जी इन्वॉल्ड आसा तांकां प्रायव्हेट एजन्सीज नोवॅक्स, पीपीएल, आयपीएल अशे एजन्सीज येवन तांकां हॅरेस करतात फॉर म्युझिक लायसन्स फीज. आणि हे इल्लिगल आणि गुजरातच्या हायकोर्टाचो जजमेंट आसा हे हांवें पॉइंट आउट केलें. By demanding licenses and stopping music, despite a clear exception under the section 52 into bracket 1ZA of the Copyright Act 1957, the steps the government intends to take in the matter to enforce this exception and to take action against such practices. आणि मुखेलमंत्र्यान तेन्ना म्हाका अश्युरन्स दिल्ले की तो सेंट्रल गव्हर्नमेंट म्हणल्यार डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड हो जो कॉमर्स आनी इंडस्ट्री डिपार्टमेंटाचे एक भाग आसा तांचे कडेन फॉलोअप करून हे आपण बंद करतलो, ही प्रथा बंद करतलो. हे एक्स्टॉर्शन जे जाता ते आपण बंद करतलो. काल आता अनाउन्समेंट जाल्लो आसा सोशल मिडियाचेर की माननीय बाब पियुष गोयल जो सेंट्रल मिनिस्टर फॉर कॉमर्स आणि इंडस्ट्री आणि जो हे डीपीआयटी म्हणल्यार डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री आणि इंटरनल ट्रेड हेड करता, ताणे ऑफिशियली सांगिल्ले आसा की म्युझिक लायसन्स फी म्हणटा ती लग्नाक आणि रिलेटेड फंक्शनाक आसची ना म्हणून. सो गोंयचे जनतेन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हाजे नोट करून घेवचें की हो अनाउन्समेंट असो जाल्लो आसा. आनीक कोणीय जर अशें हे हॅरेसमेंट करता जाल्यार आमकां जाल्यार आमच्या पक्षाचे कोण पदाधिकारी तांकां कॉन्टॅक्ट करचे. आमी वी विल एन्श्युअर दॅट द वॉयस ऑफ द पीपल इज हर्ड अँड दिस टायप ऑफ एक्स्टॉर्शन, गव्हर्नमेंट एक्स्टॉर्शन डज नॉट हॅपन. सो गोंयचे जनते कडेन हांव मागता पयलीं तुमकां परबी दिता की इश्यू जो काडलो तो इश्यू आमी लॉजिकल कन्क्लुजनाक व्हेलो. आनीक हो इश्यू आनी हे एक्स्टॉर्शन जे सरकारी एक्स्टॉर्शन जाता हे आतां फुडें आमी आतां जायना. आनी जर कोणी अटेम्प्ट करता जाल्यार वी हॅव टू होल्ड देम, वी हॅव टू कॅच देम अँड वी हॅव टू टेक देम टू टास्क.